फाटले 8 दीस जाले पालये मदल्या वाड्यावयले सुरेश परब हाच्या शेतान उडयल्लो कोयर काडपाक पंचायतीक अपेस आयला। पुलिशेत कागाळ करून लेगीत कसलीच कारवाई करूंक नाशिल्ल्यान शेतकार सुरेश परबान तिडक उक्तायल्या। आयकात। जी पालया गावात मदल्या वाड्या ह्या शेतान ती गार्बेज उडयल्या, एका जबाबदार कोणी भायली उडयल्या। आता ती सरपंच तलाठी बी येऊन गेल्या, तेंच्यानी काय म्हाका म्हणपाले पोलीस येतले आनी ते उखलतले। जाल्यार आज 3 दीस जाले तेंच्यानी कांयच उखलूंक ना। आज फावट कुत्र्यांनी बी इसकल्या, एका जबाबदार आता माझ्या सारको दुसरो कोणी भायरसून येतलो आनी कचरो उडयतलो, म्हणजे ही ती स्वच्छता अभियान। हेचेर ताबडतोब इन्क्वायरी करपाची आनी जाता तितको बेगीन कोयर व्हरपाचो तेंच्यानी। ते शेत पिड्ड्यार जातले। आता एक बाटले कवचे बी आहा, कितें आहा कोणाकच कळना। 8 दीस जाले, 8 दीस जाले। हे शेत माझे, हे दुसऱ्याचे शेत, माझे शेत, हे सगळे पडींग असा। म्हाका शेत करूंक मेळना, कित्याक गव्हर्नमेंट फुकटचे तांदूळ दिता न्हू, तेका लागून ही शेतां पडींग पडलेली आहात। आणि माझ्या शेतान आधी गार्बेज हाडून उडयलेली आसा। सरपंचाक विचारला, सरपंच म्हाका काल ग्रामसभेक तेणी उत्तर दिला की एक बॉक्स खंय तिका दिश्टी पडला, तेका लागून पुलीस कंप्लेंट केली। पण आज ते पुलीस कंप्लेंट शेनवारात येयली, अजून येवंक ना। कित्याक हे काय चाललंय? काय कंप्लेंट बॉक्सा वरसून त्या सरपंचाक काहीतरी गावला पंचायती। सरपंचाक काय गावलं पडला का त्याच्या खिशात? काय ग्राम विकास कसलो करतात? त्यांका पालया गावची सीमा खबर आहा? पालये गाव खंय लागलो, सीमा खंय सोपली, सरपंच पंच किती असत हे त्यांच्यानी दाखवची म्हाका सीमा। आणि गार्बेज अजून उचलूंक ना 8 दीस झाले।